हांव पणसुल्या बायपासाचेर आसा। तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की हांगा बायपासाचेर रोड हायवेचें काम बरें नेटान चलता आनी आमकांय बरें दिसता की हायवेचें काम बरे तरेन जाल्लें आसा। पूण आतां कितें जेन्ना बरे तरेन जाता थंय कांय तरी इलिगलिटी जाता। फॉर एग्जांपल कितें म्हणटा तें हांगा जेन्ना स्मूथ रोड जाला थंयसर हांगा आतां डिवायडर बी आजून पर्यंत तेंच्यांनी स्टार्ट करूं ना। डिवायडर करूं ना, रिम्बल्स जावपाक अशी कांय गोश्टी करपाची अत्यंत गरज आसा। हांव म्हणना की आयजूच करचें अशें म्हणना, पूण हाजेर मातशें नियंत्रण येवपा जाय। कारण नॅशनल हायवे आसल्या कारणान हायवेचे मातशे थोडे रिम्बल्स घालपा जाय। कारण लोकांक खबर नासता कितें हायवेक इनकम्प्लीट आसा म्हणून आनी तेजे बॅरिकेड आसपा जाय, खंयचे मदीं मदीं डिवायडर आसपा जाय। आतां काम चालू आसा, पावस पडल्यार मातशें थांबलेलें आसा। पूण हांव हेजे कडेन मागता, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हें मातशें बेगोबेग काम करचें, जेणे करून हांगा नॅशनल हायवे आनी जंक्शन आसल्या कारण 2-3 कडेन हांगासर व्हडलें जंक्शन आसा। बेळगांवसून गाडी येता, तेच्या उसगांव तिस्कारसून गाडी येता, हे सायडीच्यान फोंड्याच्यान गाडी येता। हे एक ट्रायंगल जंक्शन आसा आनी सर्कल बिलकर आतां खूब गजाली जावपाच्यो आसा। पूण ताका मातशे जे रिम्बल्स आनी जे रोडाक पळय स्ट्रिप्स मारचे पडटा, हे मारपा जाय, ते मातशे बेगीनच्या बेगीन मारून घेवचे आनी तेजी हे करची, रिम्बल्स बी बेगीन घालचे अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मारता की जेणे करून हांगासर कांय तरी मेजर एक्सिडेंट जावचो न्ही। हेका लागून हांव सरकारा कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता।